बाब विनय वेलीप पयली सुवातेर तुगे आख्खे यूथ भुरग्यांक एक शाबासकी, कित्याक आज तुवें मेसेज धाडल्या आनी मेसेज किती वयती की आम आदमी पार्टी इज द ओनली पार्टी who can assure you justice when it is considered for your political reservation. जे हे सरकार रिझर्वेशना उलयता आनी हे रिझर्वेशन 4 सीटां तुमकां जर दिवपा जाय 1,40,09,000 सुमार 2011 सेन्ससा प्रमाणे तुमगेली कम्युनिटी आहा आनी हे कम्युनिटीक जर ती 4 सीटां दिवपा जाय जाल्यार आम आदमी पार्टी भायर आनी खंयची पार्टी तुमी दिवपाक शकना आनी हे तुवें आज नियाळ केलें. दुसरे तुगे मेसेज क्लियर किती वयता गोंयकारांक की एक रिमाइंडर कितले जाण निवडून हाडले आमी 2022 कितले पॉलिटिकल पार्टीचे कितले आमदार निवडून हाडले म्हाका कोणी सांगतलो 16 इफ आय एम करेक्ट 16. आज आहे आमी कितले आज आहे 7 जण. आम आदमी पार्टी कितले जाण निवडून हाडले 2 जण आहे कितले 2 जण आहे. सो म्हाका दिसता आज विनय वेलीपाक मेसेज क्लियर वोट हेच्या मुखार कोणा मारपा जायो जे कोणे पार्टी चेंज केलो ना. कित्याक रस्ते कोडे जायत ना जायत रिटेनिंग वॉल जायत ना जायत ड्रेनेज जायत ना जायत पूण वोट मात तेका ऑनेस्टी म्हणटा ती वोटाची आज गरजेची आनी आज गोंयभर आज मेसेज वयता की आम आदमी पार्टीक वोट मारलो आम आदमी पार्टीके आमदार आज आहा हिंगा आनी आम आदमी पार्टीके जे जितले जॉईन जातले आम आदमी पार्टी सोडपा नाही. जायते जाण आता भाषण घेतले मीटिंग घेतली आणि सांगतले जाय पार्टी बसलाय आम आदमी पार्टी बसवली ही पार्टी बसवली ती पार्टी बसवली वोट फोडपाक. आम आदमी पार्टीन वोट फोडाय या 2 आमदार निवडून हाडाय आणि ते 2 आमदार अजून 3.5 वर्ष आय आणि 1.5 वर्ष आपल्यागे 5 टर्म पार्टी बारा कंप्लीट करतले. ही मेसेज आज हांव सगळे पॉलिटिकल पार्टी सांगो लायता आणि गोंयकारांकडे एकूच हांव उपकार मागता जे भाशेन बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो आमकां वोट मारलो आणि तेंगे वोटाक लागून आज आमी आमगे पार्टी बारात ही टर्म आसतले आणि मुखार आसतले. तेच भाशेन म्हाका दिसता आख्खे वेलीप कम्युनिटी आख्खे एसटी कम्युनिटी आख्खे सगळे हे ट्रायबल कम्युनिटीन विनय वेलीपा बारार तेगे लिडरशिपा अंडर मुखार येऊन एकठांय राहून सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जे हे कम्युनिटी लोक आहा ट्रायबल कम्युनिटी लोक आहा सगळ्यांनी एक तेंको दिवपाचो. कित्याक तुमगे कम्युनिटीचे जितले आमदार आज बीजेपी आहे ते सगळे फेलियर म्हणून जाल्ले आहा आणि वी नीड एन ऑल्टरनेटिव्ह अँड आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव्ह फॉर दिस ट्रायबल कम्युनिटी. असेंब्ली कॉमेस जावपाची आहा तुमगेले रिझर्वेशना लागून हांव आनी क्रूज उलयतले आणि आम्ही विनय बाबा कडे तुमगे टीमी कडे बसोन कित पॉइंट कितको स्ट्रॅटेजी मांडपा जाय तुमगेले रिझर्वेशना लागून हे आम्ही उलयतले. तुमगेले पेंडिंग फॉरेस्ट राइट्स आहा फॉरेस्ट राइट्स कमिटी म्हणून तुमगेले हे पेंडिंग आहा. ही फॉरेस्ट राइट्स कमिटी लागून तुमगेली जी जमीन आहा तुमगे जे रिसोर्सेस आहे तुमगे जे कम्युनिटी तुमकां दोंगराचेर रानांत तुमची वाट आसल्यो तुमगेल्यो ती तुमकां जसो मेळना. तुमगे जी बाट आहाय तू जर काल आमी गेले लांब गांव म्हणटा थिंगा लांब गांव हे गांवांत गेले जाल्यार आख्खो गांव भाड्या दिलो आख्खो गांव लीज केल्लो आहा तेमी. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आज कोटीगांव जर तूं गेले जाल्यार भरपूर डिफिकल्टी आहा. ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी जावं तुगेली एफआरसी फॉरेस्ट राइट्स कमिटीचेर तुमगे जे गांव आज लिजा दिता गव्हर्नमेंट हे टॉपिकाचेर हे सगळे टॉपिकाचेर तुमक घेऊन भासाभास करून तुमगेले प्रश्न आणि डिबेट करपाक हांव आनी क्रूज हे असेंब्लीन तुमकां रिप्रेझेंट करतले. आज ट्रायबल भवनाची गरज आहा. सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटा पूण ट्रायबल भवन बांदपाची खबर ना. बांदता म्हणटले हातोर घातले 2027 पळय याद तर हांव सांगता पूण हेंगे हातराचेर हेंगेलोच लोक आज म्हाका दिसता हेंका डीच करपाची गरज आहा. कित्याक आज बीजेपी जे करता ते फकत ब्लफ मारपा करता. हांव तुमकां सांगता आमकां तुमगेलो सगळ्यांगेलो सपोर्ट जायो. ट्रायबल भवन आमी 2027 फर्स्ट प्रोजेक्ट म्हणून एसटीचो बांदून हाडया
आम आदमी पार्टी गेल्या सरकारा अंडर आणि आम्ही विनयाक मुखार घेऊन मागता हे काम आम्ही मुखार दवरपा जाय. ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणून आहा, तुमका खबर आहा जाल्यार खबर ना, पण त्या रिसर्च सेंटरात कांयच जायना, कांयच एक गजाली जायना, कांयच एक फॅसिलिटी मेळना, कांयच एक स्किमीच्यो तुमका कांयच मेळना. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी फकत एक व्हाईट एलिफंट कसो आहा आणि हे व्हाईट एलिफंटाचेर हो सरकार तुमच्या नावान हो सरकार पयस करता. जे भाशेन मायनिंग बेल्टान तुम चोयलां तेंगे सगळे पीठ आहाय आणि हे पिठांत आज उदक भरलो आहा. हे पीठ केन्ना फुटतले आणि केरळा जे भाशेन वायनाड सिच्युएशन जाल्लें ते फुटोन उदक जर गांवांत येले, आमगे जितले ट्रायबल भाव आहाय जे जे गांवांनी, काल हांव ते लामगांव गेल्लो थिंगा हीच परिस्थिती. सो हो सरकार कायदो फॉलो करना. हो सरकार तुमचेर आणि तुमगे जिवाचेर आणि तुमगे हेल्थाचेर हो सरकार पयस करता. 35,000 crores स्कॅमाची याद आहा की ना मायनिंगाची? मनशाक तांगे फॅमिलीक बर पडपा ना, कित्याक हे 35,000 crores तुमगे फॅमिलीक, तुमगे हेल्थाचेर, तुमगे भुरग्यांचेर हे पयशे जोडले आहा, हे करप्शन केल्ले आहा. हांव आणि क्रूज सांगता की आम्ही हे 35,000 crores स्कॅमाचेर आणि हे तुमगेले मायनिंग एफेक्टेड एरिया जो लोक आहा तेजेर आम्ही हे असेंब्लीन दोगोय आवाज काढले आणि तुमका सपोर्ट करतले. निमणे म्हणटाय नॉन रेकॉग्नायझेशन ऑफ धनगर कम्युनिटी, जे भाशेन दुसरे कम्युनिटीक रेकॉग्नायझेशन दिल्ले आहा, दर्जो दिल्लो आहा, तेच भाशेन धनगर कम्युनिटीकूय हो दर्जो दिवपाक जायो. हे दर्ज्या पासतूय आम्ही आमगेलो आवाज काढले. हे दर्ज्या पासतूय आम्ही त्या लोकांकडेय आमगेलो विनया घेऊन तेंकडे उलयतले आणि तेंगेले आयकोन घेतले आणि तेंका हो दर्जो दिवपाक कितकोन मुखार सरपा जाय, कॉलिंग अटेन्शन घालपा जाय, डिमांड्सांक घालपा जाय. ही चर्चा आम्ही हे कम्युनिटीक लागूनूय आम्ही उलयतले. आमगे एकूच तुमकां मागणे, आम आदमी पार्टी आता मुखार एग्रेसिव्हली लोकांमध्ये वयतली. काल आम्ही म्हापशा ऑफिस ओपन केला आणि म्हापशा म्युनिसिपालिटी कॉन्टेस्ट जातलो म्हणून कालीच आम्ही डिक्लेअर केला आणि आज आम्ही एसटी कम्युनिटी बारार आज मुखार गेल्ल्या आणि एसटी कम्युनिटी बारार आज आम आसतले आणि आम सिरियस आहे एसटी कम्युनिटीचे इश्यूज सॉल्व करपाक आणि ट्रायबल कम्युनिटीचे इश्यूज सॉल्व करपाक. ही आज आम्ही मेसेज दिता. सो दिस हे सांगून विनय बाब वी वेलकम यू. म्हाका एक 10 ते 12 वर्ष जाली आम आदमी पार्टी बारा आहल्यार, हांव तारवटी बॅकग्राउंडान, पूण आज जे हांव हिंग भितर सरलां, जे आज हांव काम करता त्या उमेदीन करता. जे आमकां काम करून दाखयलो आहा आज गोंयभर चयलो आहा. तुजे सो भुरगीं जाय आमकां, तुगे कम्युनिटी लागून आम काळजांसून आम काम करतले, तुगे कम्युनिटी जस्टीस दिवपाक आम काळजांसून उलयतले. पूण एकठांय जावन 2027 आम सरकार घडोवया आनी तुज्या सो भुरग्यांक आमी मुखार व्हरया. प्रेजेंट म्हणून म्हाका खूब खोशी जाता ह्या आयच्या दिसाची, कारण आज खंय ना खंय तरी आमी जो लढो उबारला, आमी जो गोंय बदलपाचो जो लढो उबारला तो फुडें व्हरपाक आनी आमचे हात घट करपाक खंय ना खंय तरी आमकां जे गोंयचे मूळ लोक जाका आमी म्हणटा ते आमचे बरोबर आज आमकां आमचे बाजून उबे रावपाक तयार जाल्यात. म्हाका दिसता 2022 जेन्ना इलेक्शन जाल्ले आनी त्या वेळेचो जेन्ना विशय आशिल्लो एसटी समाजाचो, आमी त्या वेळार एक गॅरंटी दिल्ली, आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे गॅरंटी दिल्ली आनी त्या वेळारय सांगिल्ले की जो हो गोंयकार नीज गोंयकार आसा तांकां खंय ना खंय तरी प्रत्येक सरकारान, म्हणजे फाटली गोवा लिबरेट जाल्ल्यान आज पर्यंत सरकार आयला ताणी खंय ना खंय तरी निग्लेक्ट केला. आनी ताजें कारण म्हणल्यार टेकन फॉर ग्रांटेड अशें म्हणटा जे आमी, त्या परिस्थितीन तांची परिस्थिती करून दवरल्या. आनी हाका खुबश्यो गजाली जबाबदार आसा आनी तातूंत कांय लिडर्सांची जबाबदारी आसा ज्यांनी आपल्या स्वार्था खातीर केन्नाच आपल्या समाजाक, पर्टिक्युलरली गावडा कोंडी वेळीप जांकां म्हणटा गांकुळे, तांकां फुडें व्हरपाक खंयच प्रयत्न जालो अशें म्हाका दिसलें ना. आनी ते लक्षांत दवरून म्हाका दिसता आमी फाटल्या दिसांनी आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी सांगिल्लें गोंयकारांक की कशे तरेन जे हक्क हे मूळ गोंयकारांक जे मेळपाक जाय ते मेळना. आमी दाखयल्लें की गोंयची बजेट जी आसता कायद्या प्रमाणे 10.23% 10.24% म्हूण 10%च धरया, हाचो एलोकेशन ऑफ द बजेट एसटी समाजाच्या वेलफेरा खातीर जावपाक जाय. पण खंय ना खंय तरी एलोकेशन म्हणून एक नांवा पुरते कितें तरी एलोक करता. ह्या वर्सा 1200 कोटी केल्या,
3000 कोटी जावपाक जाय आशिल्ले, फाटल्या फाट 22,200 कोटी जावपाक जाय आशिल्ले, पण त्या 1200 कोटीचे 4% सुद्धा खंय ना खंय तरी ताचो वापर जायना. फॉरेस्ट रायट्स आसूं, एसटी समाजाचे कमिशन्स आसूं, किंवा बाकीचे जे गोष्टी प्रत्येक सरकारान ज्यो आयल्यो आज पर्यंत ताणें प्रॉमिस केले ते खंय ना खंय तरी लागू करूना, किंवा लिडरशीप खंय ना खंय तरी फेल जाल्या. एसटी समाजान आपले नेते निवडून दिले. तुमकांय खबर आसतलें खुबशे नेते आसा जे आज सरकाराचे घटकूय आसा, पण आपलो राजकीय स्वार्थ सोडलो जाल्यार खंयच ते सोडून तांणी खंयच समाजा खातीर कितें वेगळेपण केलें अशें दिसलें ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी जेन्ना म्हणटा ताका सारके लिडर जेन्ना फुडें सरता तेन्ना आपलो हक्क मागपा खातीर तांणी फुडें सरपाची गरज आसा, तुमी फुडें सरपाची गरज आसा. आनी आम आदमी पार्टी आनी आमचे दोनूय जे आमदार आसा ते ह्या गोश्टीक बांदील आसा. आमी सदांच सांगता की जी गोश्ट मागून मेळना ती जर तुमच्या हक्काची आसा जी जाल्यार ओडून घेवची पडटली, आनी ते करतले जाल्यार एक चळवळ निर्माण करची पडटली, आनी त्या चळवळीचो भाग आम आदमी पार्टी जातली हें उतर हांव तुमकां आज दिता. आमी गोंयभर भोंवल्यात आनी फाटल्या दिसांनी आमी खुबशे जे एसटी लिडर्स आसा, गावडा समाज आसूं, कुणबी समाज आसूं, येब समाज आसूं, आनी धनगर म्हणटू नंबर ऑफ धनगर कम्युनिटी कमी आसा गोंयांत, पण अजूनही तांची परिस्थिती जर तुम्ही पळयत जाल्यार गोजडी घेवन भोंवता आसतना तुमकां दिसता. आनी जो हक्क तुमच्या प्रत्येक मनशा कडेन पावपाक जाय तो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं किंवा आनी खंयचो डिपार्टमेंट आसूं, तो फक्त लिडर्सांच्या घरा कडेन रस्ते करपा खातीर, लिडर्सांच्या घरा कडेन सोबीत करपा खातीर ताचो वापर जाता. पण साद्यो सिद्यो गजाली म्हणजे 50 कोटीचे म्हाका दिसता जो एलोकेशन जालें तुमकां खबर आसतलें, कंप्युटर रिलेटेड ऑर टॅक्नॉलॉजी रिलेटेड जो शिक्षण पद्दती येवपाक जाय आशिल्ली तोय आज सरकारा कडेन 50 कोटी ना. कित्याक ना? इव्हेंट करपा खातीर आसा 15 कोटी 20 कोटीचे इव्हेंट करपा खातीर आसा 4-4 दिसाचे, पण ही बारीकशी बजेटीन जा हांगा बशिल्ल्या कितल्याशाच लोकांचो उद्धार जावपाक शकतालो, कितलेशाच एसटी समाजाच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावपाक शकतालो, ताजे खातीर ते अलॉट करून ते ताचो वापर करपाची सरकारा कडेन इंटेन्शन ना. आमी सदांच सांगता बरें जर इंटेन्शन आसत जाल्यार खुबश्यो बऱ्यो गजाली करपाक शकता, पण इंटेन्शन कशें आसता? आतां इलेक्शन लागीं येता लास्ट टायमी आमी लोकसभेच्या इलेक्शना कडेन पळयल्लें, चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी एसटी समाजाक आतां लागीं करपाक जाय, म्हणजे इलेक्शना पुरते. आतां 2027 इलेक्शनांतले एसटी समाजाक आतां परत लागीं करपाक जाय. आतां खंय तरी एक नेतो हाडून ताणें मागीर उबे करतले आनी ताका सांगलें हो आतां नेतो एसटी समाजा खातीर वावुरतलो. आज ह्या फाटल्या म्हयन्याभरान आमी पळयलां भारताचेर राज्य केलें ब्रिटीश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशांनी राज्य केलें. कशें केलें? डिवायड अँड रूल. म्हणजे एक तुमचो एक नेतो पकडप, ताका धरप, दुसऱ्याक धरप, ताका हाजेर उलोवप लावप, हाका ताजेर उलोवपाक लावप, डिवायड करप आनी ह्या ग्रुपांक कन्फ्यूज करून ताजेर रूल करप. ही खासियत आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रिटिश आणि दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ पोर्चुगीज हू रूल्ड अँड कमिटेड एट्रॉसिटीज ऑन गोवन्स. आणि ती सालारजारशाही आम्ही आज सरकारामध्येही पळयता. आणि ती सालारजारशाही अशी आसा की आपलो फायदो, करप्शन आसूं जावं कितें आसूं, करप्शन कर, भायर उलोव नाका. डिसिप्लीन, आता ते ड्रग्सांचो तुम्ही पळयलो आसतलो विशय जो आयला तो. ते म्हणटा अरे ते भायर कित्याक उलयता, ह्यो हांगा आनी उलय, तूं विकता वीक, ओग्गी वीक, तूं सांगनाका तूं विकता म्हणून ड्रग्स. म्हणजे ही परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीची आसा. आणि या परिस्थिती भितर भारतीय जनता पार्टी एसटी समाज किंवा बहुजन समाज जाका आमी म्हणटा ताचो पुरेपूर वापर करत आसा, कसल्या ना कसल्या तरेन तो करत आसा. आणि तो वापर जावचो न्ही म्हणून ताचे सारखे युवा आणि तुम्ही जे हांगा आसा तांणी खंय ना खंय तरी एकठांय जावचें पडटलें. राजकीय पक्षा सकल किंवा आपल्या खंयच्या तरी पालवा सकल तुम्ही एकठांय जावन तो हक्क मागचो पडटलो. आणि जर मेळना जाल्यार ओडून काडून घेवचो पडटलो. जायते भुरगे आहेत ते दुसऱ्या पार्टीनी काम करतात, दुसऱ्या लिडरां अंडर काम करतात. ते खोप घेवन जे लिडर ती पार्टी त्यांची
गांवची डेव्हलपमेंट करतली वो तेंची कम्युनिटीची कामां जातली म्हणून. पूण जे तेंची कामां जायना आतांच आमचे वेलीपान भावान सांगलें ते भाशेन तांकां एक होप आसलो त्या लिडरांक बाबा एक पार्टीक ते सपोर्ट करता जाल्यार तेजी कामां तेजे इश्यू पयलींतल्यान सॉल्व जातले म्हणून. पूण तशेंच आमी चिंताले आमी पयले जायते लिडरां अंडर काम केलें दुसरे पार्टीकूय आमी सपोर्ट केलो पूण ती लोकांक जाय तशी जायना म्हणून हांवें ती तेन्ना एक डिसिजन घेतलें आमी एक पार्टीक जॉयन जावन आनी आमी आम आदमी पार्टी तेन्ना जॉयन जाले आनी कॉन्टेस्टूय जाले. आयज हांव सभासकी दितां आमचे विनय वेलीपाक आनी ताच्या ग्रुपाक जितलीं वर्सां तुमी काम केलां दुसऱ्या पार्टीनी दुसऱ्या लिडरां अंडर आनी तुवें आतां सांगलें ते भाशेन तेमी तेमची कामां केली ना आनी ती कामां कितें तेजी कम्युनिटीची तेजी सोसायटीची आनी आयज तुवें डिसिजन घेतलां आनी आम आदमी थंय जॉयन जाला तुका हांव सभासकी दिता आनी तुमच्या आख्खे ग्रुपाक आख्खी कम्युनिटीक हांव वेलकम करतां. जशी आम आदमी पार्टीन आमकां वेलकम केलें तसोच तुकाय आख्खी आम आदमी पार्टीचे लिडर सगळे आहाय ते आमचे वॉलंटियर तुका वेलकम दितले आनी आमी आमची पार्टी आमकां सपोर्ट करता आमची फूल पार्टी तुकाय सपोर्ट करतली. आयज तूं आमची पार्टी जॉयन जाला म्हाका खुशी भोगता कित्याक आयज एसटी कम्युनिटीचो लिडर आमकां जॉयन जालो आमकांय सपोर्ट मेळ्ळो कित्याक म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते एसटी लोक आहा आनी ते आमचे बराबर काम करतात. जसो तूं आयज लिडर आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हणटकीर तुमची इश्यू आनीकय आमकां डीप वचपाक मेळटलें बरें गायडन्सूय मेळटलें तुजे वरवीं आनी ते इश्यू आमी आमचे असेंब्लीक मांडटले. फाटीं जेन्ना आमकां टायम ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या असेंब्लीक आमी ती क्वेश्चन सदांच घालतात आनी आमी तो सदांच तुमचे रिजर्वेशनाच्या लागून पासून आमी उलयलात वेंजय उलयला आनी आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आहा तुमचें रिजर्वेशन आनी तुमचे ते डिमांड जाल्ले ऑलमोस्ट 13 डिमांड जाल्ले थोडेशे डिमांड फुलफील जाल्ले मॅक्झिमम डिमांड ते उरल्यात ते डिमांड उरल्यात तेय तुमचे जावपाक आमचो पार्टीचो आनी आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो. हें सांगून हांव तुका विश यू ऑल द बेस्ट म्हणटा आनीकय जायते आसतले भुरगे दुसरे पार्टीक काम करता पूण तें काम तेंचे फकत एडवांटेज घेताय दुसरे लिडर पार्टीचे तांकांय अपील करता तुमी सगळे पार्टीक ते सोडून त्या लिडरांक सोडून जे काम करतात तुमचे इश्यू मुखार वतात तांकां जॉयन जावचें म्हणून आनी हांव हें सांगून तुका दिवं. टू माय मोटिवेटर प्रशांत नेक्सो हेणी एक वर्स जालो म्हाजी फाटल्यान आसलो म्हणजे आतां एक वर्स लागलो म्हाका हें करपाक एक स्टाडी करपाक म्हणटा एक स्कूल आसा समजोवपाचें तेणें म्हाका इतली हें मोटिवेट केलो सो ताका लागून हांवें आयज हें डिसिजन घेतलें सर बाबा खंय तरी एक पॉलिटिक्स स्टंट घेवया म्हणून. सो सांगपाचें म्हळ्यार तुमकां खबर आसतलें आदी ब्रिगेडाची संघटना आमची कार्य करीत आसा मिशन पॉलिटिकल म्हणून आमी केल्ली तुमी जाण आसतले एक मिशन पॉलिटिकल सॉरी नॉट रिजर्वेशन आमची चार सीट रिजर्व मागले आमी ताका लागून आमी गांव भोंवून आमी हें केल्लें लोकांक आमची सांगिल्लें सगळें कितें आसा तें ताका लागून. पूण आतां ती संघटना बंद पडला आनी संघटना बंद पडपाचें कारण हो रुलींग गव्हर्मेंट कित्याक म्हणटा हांव कित्याक आमचे थर्ड लिडर तांकां मिक्स आसलेले अजून आसा बी आनी ह्याच लिडरान आमची आयज समाजाची खंय तरी वाट लायून घातली आसा. आतां आमचे विधानसभेत 4 आमदार आसा आमचे आदिवासी समाजाचे पूण करता कितें ते आमचो एक खंयचो तरी मुद्दो तरी मांडटा ते ना. आमचे आतां इश्यू पडले आसा आमचे काजूचे इश्यू पडले आसा आमचे काजू बी रेट ना आमकां आमच्या कितले लोकांचो तुमी पळोवपाक गेल्यार आमचो हें फेणी उराक काडटाले आतां तें असो लोकांनी आमचे काडपाचें बंद केलां कित्याक ताका रेट ना म्हणून मार्केटी रेटच ना आमकां काजू रेट मेळना मागीर लोकांनी करप कितें कल्टिवेशन करप कितें. प्लस आमचें आतां सांगपाचें म्हणल्यार जर सरा सांगलें कशें 12,000 करोड एबाव अजून कशें पडून आसा. हांव म्हाका स्वताचें मागीर बिजनेस आसा सद्या हांव एक दीस EDC गेलो जाल्यार EDC गेल्यार म्हाका ते सांगता EDC वाले तुजी ओन शॉप आसा जाता म्हाका आमची सारकी गरीब म्हणटाचे आमी गांवां रावता म्हणटाचे आमची ओन शॉप सिटी एरिया खंय आसतली आं इट्स कॉमन सेन्स न्हू. सो ते आमकां लोन घेवंक सोदना मागीर कितें करपाचें म्हाका आमचो पयसो आमकां मेळना जाल्यार आमी आयज हें करून फायदो कितें. सो म्हाका दिसलें एक खंय तरी म्हाका एक पॉलिटिकल लेवल देवंक पडटलें. म्हाका खूब जाण भुरग्यांक म्हाजी आख्खी टिमी कडेन सजेशन केली आदी भुरगीं टीम आसा आमची थोडे भुरगे आज येयले आमचे ते सजेशन केले नंतरच हांवें डिसिजन घेतलें बाबा चल एक पॉलिटिकल लेवल खंय तरी देवया कित्याक
कोण म्हणटा समाज सॉरी राजकारण म्हणल्यार एक हें म्हणटात गटार म्हणटात सो त्या गटारा भितर देवपाक जाय न्ही साफ करपाक नाजाल्यार तें साफच जातलें सो तेका लागून हांवें डिसिजन घेवन आयज हांव हांगा मुखार येयलां आनी म्हाजो मेन मोटीव आसा म्हाजो आदिवासी समाजाचो विकास म्हाका खंयच्यान जाय तो खंयच्या म्हाका एसएमएल आवाज काडपाक सर मागीर आमदार मेळटा आमचे तर काडी ना आवाज आमचे आनी आतां तुमकां पयलें आसतलें आतां रुलींग गव्हर्मेंटान आमकां एस समाजाक काबार करपाक गेला पयलीं हेची काडली मिनिस्ट्री कोणाची आमची गोविंद गावडेची ओके टेन करप्शन केल्लें आसलें तें तुमी पळोवन घेया आसलें पूण एक समाजाचेर एक हें जाला पयर आमची ही संघटना युक्ता संघटना बंद म्हणून येयला बॅन जाता म्हणून आयकलां हे आतां लिडर आसा ते करताय कितें तुमी कांयच करना कोणी तरी मुखार सरपा म्हणून हांवें मातशें डिसिजन घेतला आनी येयला आनी चड तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.